वेदांता कंपनीन थळाव्या कामगारांक घरा धाडिल्ल्यान पिळगांवच्या कामगारांनी बिरेस्तारा पिळगांव पंचायतीचेर धडक दिली। आमच्या पोटाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर पंचायतीन फुडाकार घेवचो अशी मागणी कामगारांनी केल्या। वेदांता कंपनीन काडिल्ल्या थळाव्या सयत 100 परस चड कामगारांनी बेरेस्तारा पंचायतीचेर धडक मारली। कामगारांच्या शिष्टमंडळा वांगडा पंचायत मंडळान बसका घेतली। थोडो वेळ दियात। कामगारांचो प्रश्न कंपनी व्यवस्थापनाकडेन व्हरून ताचेर सकारात्मक तोडगो काडपाचे उतर पंचायतीन कामगारांक दिले। 10 पॉयंटांसून आम्ही फक्त कंपनीकडे 2च पॉयंट आम्ही रिक्वेस्ट केले भितर की आमकां एक ट्रान्सफर आणि एक आमकां हो आसलो आउटसोर्सीस असले हे 2 पॉयंट नाका आसले पण 8वी पॉयंट कंपनीचे आम्ही एग्री जाल्ले। पण आयच्या दिश्टीन कितें जालें आम्ही कंपनीकडे मांडलेले तेच प्रश्न आयज आम्ही पंचायतीकडे दिल्ले आसा आणि पंचायतीच्या मेंबरांनी सांगला की आम्ही ह्या 2 विशयाचे वचून दासाकी करून तुमचो निर्णय जो आहा कितें तो ते सोल्व करून हाडटा म्हणून सांगलेलो आसा। आणि जर आमचे हे सगळे जर सुटकावणी जायना जाल्यार शेतकऱ्यांनी सुद्धा एक लेटर दिल्लेले आसा जे काल पयर सारमानस जे रोड गेला त्यांचो जे शेतांसून ते शेतान त्या शेतकऱ्यांनी हे दिल्ले आसा आपले बाबा शेतां ओपन करपाक जाय ती माती जी आसा ती सगळी काडून आमकां शेतां परतच्या परत करच्या। जर पर्यंत हो प्रश्न आमचो कामगाराचो सुटाना जाल्यार इनलिगल जे सारमानस जेटी आसा म्हूण पम आसा आनी कितें आसा हे सगळे जे आसा इनलिगल जवळ जवळ 28 कितें तरी स्ट्रक्चर आसा ती सगळी बेकायदेशीर आसा तेन्ना ती तांकां डेमोलिश करपाक आमी ऑर्डर काडूंक लायल्या। पण आयज हेंच्यांनी आमकां पंचायत बॉडीन सांगला की 20 दीस रावा आमी 20 दीस हितून कितें तरी एक बरो निर्णय हाडपाचो असो तेंची खटपटी आसा ते हाडटले। म्हणजे तुमचे परत कामार घेवचे बी अशें? हय आमकां परत कामाक आमकां फक्त काम जाय आमकां आनी कांय नाका आमकां काम जाय आमचो जॉब जाय। जसो आमकां देप्यान जो आसा घेतलेले सेजान तशें सेजानसून वेदांता आमकां आनी बाकीची कंडिशनां नाका। सगळे मेंबर आसलेले आनी तितून आमचे शेजारचे वर्कर सगळे येयल्ले तांकां हांवें सांगला की आमी सद्या आतां आमकां थोडो टायमींग दिया त्या टायमा भितर आमी जे आमचे कडेन जे कितें जाता पळय न्हू ते कंपनी कडेन बसोन आमी कितें हेल्प जाता जाल्यार आमी म्हणजे तेंचो डिमांड कितें आसा कामगारांचो डिमांड आसा की ते म्हणटा जशें आमकां आसा तशें कंपनीन कामाक परत घेवचें अशें ते सांगतात। ओके म्हणजे तुमी प्रयत्न करतले? आमी प्रयत्न करता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।